We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. उडुपीच्या विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 9 फेब्रुवारीक मुखेल न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे.एम. खाजी हांच्या खंडपीठाची स्थापना केली. याचिकेत वर्गात लेगीत हिजाब घालपाची मान्यताय दिवची कारण तो तांच्या श्रद्धेचो भाग असा अशें म्हटिल्लें. न्यायालयान विद्यार्थिनींची ही याचिका भायर मारीत सांगले की विद्यार्थिनी शाळेचो ड्रेस घालपाक मनाय करपाक शकनात. हिजाब घालप हो एका विशिष्ट धर्माच्या अनिवार्य प्रथेचो भाग न्हय. तशेंच शालेय गणवेशाचे प्रिस्क्रिप्शन हो रास्त निर्बंध जाचेर विद्यार्थी आक्षेप घेवंक शकनात. या निष्कर्षाचेर उच्च न्यायालयान निवाडो दिल्लो आणि विद्यार्थिनींची ही याचिका भायर मारिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.